कॉम्रेड नीलकंठ फडते, साहेब सावयो रगांजा आणि एआयटीयूसीचो जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका, प्रेसिडेंट कॉम्रेड उत्तेगी, डेप्युटी सेक्रेटरी राजू आणि हांगा जमिल्ले सगळे एफिलिएटेड ट्रेड युनियनाचे फुडारी. जरी संख्या चढ ना तरी सगळी लिडरशीप ही ट्रेड युनियन मुवमेंटाची आसा गोंयांत, ही सगळी आयज हांगा आझाद मैदानाचेर जमल्या. कॉम्रेड उद्देश ते एकूच आसा की आयज देशभर सेंट्रल ट्रेड युनियनांनी एक उलो दिला की देशभरात 23 सप्टेंबर एक ब्लॅक डे म्हणून मनोवपाचो आणि ऑब्झर्व करपाचो. कित्याक ह्याच दिसा 4 लेबर कोड ह्या देशाच्या संसदेत पास जाल्ले. पूण जेन्ना हे 4 लेबर कोड पास जाल्ले त्या वेळाचेर ह्या लेबर कोडांचेर कसलीच भासाभास जाली ना, कसलेंच डिस्कशन जालें ना आणि फाटल्या दारांतल्यान हे कायदे पास करून घेतल्या. सो हे 4 लेबर कोड कोडिफायड केल्या आणि 29 एक्झिस्टिंग लेबर लॉज जे आसा ते 29 लेबर लॉज चेंज करून हे नवे कायदे हाडलेले आसा. पूण भावानो, आमकां खबर आसा की जे पयलीं कामगार कायदे आसले हे कायदे वर्साच्या वर्सा ह्या देशांत स्ट्रगल्स कामगारांच्या हुतात्म्यांतल्यान आहुतींतल्यान हे कामगार कायदे जल्माक आयिल्ले आणि एका राती भितर कसलेंच डिस्कशन करिनासतना, ट्रेड युनियन्साक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे कायदे जे चेंज केल्यात तेजो आमी खर निषेध करता. आणि हो निषेध फक्त गोंयानूच जायना तर संपूर्ण देशात या 4 लेबर कोडाच्या विरुद्ध निषेध जाता. भावानो, काय स्टेट वाईड मागण्यो आसात त्यो म्हणल्यार गोंयांत आमी पळयतात की कांय कंपन्यो, फार्मा कंपन्यो जर युनियन केले जाल्यार त्या कामगारांक काढून ट्रान्सफर करतात. युनियन मोडपा खातीर समरी टर्मिनेशन म्हणजे इन्क्वायरी ना, चार्जशीट ना, शोकॉज ना, काय ना, टर्मिनेशन स्ट्रेट अवे. आणि आम्ही जर सरकाराक सांगले, लेबर कमिशनराक सांगले जाल्यार लेबर कमिशनर आणि गोंयचो सरकार ह्या इश्यूचेर कांयच करिना. आमकां फाटले 1 वर्स एक वेर्णा एक फार्मा कंपनी आहा, 1 वर्स आमी इल्लीगल ट्रान्सफराचो कावज घेवन लेबर कमिशनराकडे गेले जाल्यार लेबर कमिशनरान आमकां 1 वर्स झरेत दवरले आणि 1 वर्स हे भुरगे ह्या ट्रान्सफर जाग्यार काम केले आणि ज्या जाग्यार काम केले थंयसून तांकां मागीर काडून उडयले. सो ही परिस्थिती आसा. सो युनियन करप, राईट टू फॉर्म ट्रेड युनियन, राईट टू फॉर्म असोसिएशन हाजेर हमलो जाता. आमी ताजो आयज निषेध करता. भावानो, सरकारान नवो एजमा काडला आणि हो एजमा कायदो रिपीटेडली रिवायज करता. म्हणल्यार परतून 6 म्हयन्यांनी नवे नवे नोटिफिकेशन काडटा. आता कितें आसा, एक अध्यादेश जर जारी जालो जाल्यार ताजो टायम लिमीट 6 म्हयने आसता. पुणून हो अध्यादेश 6 म्हयने जाले की परतून एक्सटेंड करता आनीक 6 म्हयन्या खातीर. सो सरकार कितें करूंक सोदता? कामगारांक आधार दिवंक सोदता, कामगारांचे प्रश्न सोडोवपाक सोदता, काय मालकांक अधिकार दिता आणि मोकळीक दिता की वचा आनी यू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. इज दिस द मेसेज दिस गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू गिव्ह टू द वर्किंग पीपल इन गोवा? वी वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टुडे. आणि आमची मागणी आसा सरकाराकडे की ज्यो ज्यो कंपनी गोंयांत आसात आणि कामगार कायद्यांची पायमल्ली करता, कामगार कायदे टोटली मानिनात, तेंचेर एक्शन जावपाक जाय, तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. आमी मागता 10,000 पेन्शन सगळ्यांक मेळपाक जाय, युनिव्हर्सल. कित्याक आयज एक कामगार जर रिटायर जालो
जाल्यार ताका पेन्शन मेळटा 1,500 रुपया 1,000 रुपया. ह्या 1,500 आनी 1,000 रुपया कामगारांचे फॅमिलीचे पोट भरना. आयज गोंयांत मिनिमम वेज म्हयन्याक 13,500 रुपया आसा. पूण 13,500 एक कामगार 3 फॅमिलीचो घराबो सांबाळपाक शकना. पेट्रोल, डिझल, खाणा जेवणाच्यो वस्तू, लायटीचे दर, उदकाचे दर इतले एक्झॉर्बिटंट जाले की एक कामगार आपलो घराबो ह्या 13,500 पोसूंक शकना. सो आमचो सरकारा कडेन मागणी आसा की मिनिमम वेज गोंयांत कमीत कमी 26,000 आसपाक जाय आनी ती म्हारगाय भत्त्याक जोडून आसपाक जाय. साबार मागण्यो आसात. सरकारान कदंबाचो एग्रीमेंट सायन केला पूण 34 म्हयन्याचो एरियस अजूनय दिवंक ना. आमी मागणी करता की तो एरियस ह्या कामगारांक मेळपाक जाय. गोवा डेरी सारखी सोसायटी जी सरकाराच्या देखरेखी खाली आसा त्या सोसायटीन 6 पे इम्प्लिमेंट जाला, 7 पे इम्प्लिमेंट जावना. सो आमची मागणी आसा की तांकां 7 पे इम्प्लिमेंट करचो आनी जो डियरनेस अलावन्स आसा 6 पेचो जो पिरियॉडिक रिव्हिजन जाता तो तांकां दिवपाक जाय. पंचायतीचे कामगार आसा तांकां 7 पे इम्प्लिमेंट जावना, तो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. R&Dचे कामगार हांगा आसात तांकां ओव्हरटायम करतात 24/7 ड्युटी. आयज जर फेरीबोटीचो कामगार फेरीबोटीन आयज धांक चडलो जाल्यार 24 आवर्स ड्युटी करून तो देंवता. पूण ताका ओव्हरटायम सरकारान अजूनय 34 म्हयन्याचो पे करूंक ना. हिची जबाबदारी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची आसा आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जापसालदार आसा की जो ओव्हरटायम आसा तो पे करपाक. कायदो कितें म्हणटा की सॅलरी बरोबर फाटल्या म्हयन्याचो ओव्हरटायम, ज्या म्हयन्याचो सॅलरी दिता त्या म्हयन्याचो फाटलो ओव्हरटायम सॅलरी बरोबर येवपाक जाय. दिस इज द लॉ. बट गव्हर्नमेंट इज फ्लाउटिंग दॅट लॉ. सरकार हो कायदो मानिना. 34 म्हयन्याचो पगार अजूनय आमकां मेळना आनी तेच्या खातीर आमी सरकाराक कोर्टान सगळे कडेन झुजत आसात. भावानो, तुम्ही जाणा संजय स्कूल हे स्पेशली एबल्ड भुरग्यां खातीर स्थापन केल्ले स्कूल आसात. डिसेबल म्हणल्यार स्पेशली एबल्ड. आनी ह्या भुरग्यांक थंय ज्यो आयास ज्यो काम करता त्यो इतले केअर तांकां दिवचे पडटा कित्याक कांय भुरगे कांय वेळार तांकां खबर नासता ते कितें करतात ते. सो A to Z ह्या भुरग्यांचे ह्या आयांनी आनी ह्या टिचरींनी पळोवचें पडटा. पूण ही बायलां भुरगीं थंय काम करता. पूण ज्या बायलांक ज्यो सवलती मेळोंक जाय, आया म्हण, टिचर म्हण, थेरपिस्ट म्हण, तांकां ह्यो सवलती मेळना. एक क्वॉलिफायड टीचर ही थेरपिस्ट म्हणून काम करता तिका ह्या संजय स्कुलान 3 महिने जाले, 2 महिने जाले म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. आनी तिणी जर कितें लेटर व्हरून इनवर्डाक दिलें जाल्यार ते स्कूल मॅनेजमेंट सांगता की आमी लेटराक घेयना. कितें कसली सरंजामशाही चल्लेली आसा ह्या सरकारान. आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक भेटले आनी आमी ताका सांगले की प्लीज लुक इन टू दीस अफेअर्स ऑफ द संजय स्कूल मॅनेजमेंट. कित्याक ह्या भुरग्यांक सवलत दिवपाक अत्यंत गरजेचे आसा. आनी ही जी बायलां दादले आसा तितूर PE टीचर्स आसा, कन्सल्टंट आसा, हे ह्या भुरग्यांक इतली केअर आनी ट्रिटमेंट दिता जाल्यार तांकां जो केअर आनी ट्रिटमेंट दिता जी भुरगीं ज्यो टिचरी आहा ज्यो आयास आसा तेंच्यो बेसिक ह्युमन रायट्स तुमी कित्याक संवर्धन करिनात. हो एक मुळावो प्रश्न आसा. आमी सरकाराक एक सविस्तर निवेदन दिल्लें आसा आनी रिक्वेस्ट केला गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक की ह्या संजय स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान मातशें लक्ष घाल. कित्याक थंय अनागोंदी कारभार चल्लेलो आसा. थंय कोणाचे कोणाक पडलेले ना. सो स्ट्रीमलायन कर. भुरग्यांक जे स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा त्या भुरग्यांक बरी वागणूक दिवपाक जाय, बरी सवलत मेळपाक जाय, बरी
फॅसिलिटी मेळपाक जाय ही आमची एक प्रमुख मागणी आसा. खुबश्यो मागण्यो आसात, आमी त्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. मागीर 16-17 डिमांड आयच्या ह्या प्रोटेस्ट डेच्या दरम्यान आम्ही सरकारापर्यंत पावयता आणि मागता या सरकाराकडे की देर आर 3 to 4 persons in every family who are working people. ते मागीर फॅक्टरीनी काम करो, ते मागीर सरकारी खात्यान काम करो, ते मागीर बँकेन काम करो, ते प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेटान काम करो, जावं प्रायव्हेट इस्टॅब्लिशमेंटान काम करो, म्हणून maximum people are working people and the government has to take care of these working people. तुम्ही मता जेन्ना मागता तेन्ना तुम्ही ह्या लोकांपर्यंत पावता, त्यांच्या दारादारान वयतात, म्हणून जेन्ना त्यांच्या अधिकाराचे संरक्षण करपाक जाय, त्यांच्या अधिकारांचे जोपासण करपाक जाय, त्यांचे एक्सप्लॉयटेशन थांबपाक जाय, तेन्ना तुम्ही दोळे धांपतात. हे चड वेळ चलचे ना भावानो. एक सिंबॉलिक आंदोलन आयज आमी आझाद मैदानाचेर सुरवात केल्या आणि हे आंदोलन जर सरकारान ह्या मागण्यांचेर नोंद घेतली ना जाल्यार अख्खे गोंयभर पेटयतले आणि अख्ख्या देशान पेटयतले.